सर्विस पुरा आमच्या मुखार रचणारा, दाखवणारा आमच्या मुखार पोसणारा, नीतीदारा आमच्या पोटमूत सुटणारा, बलिदान मानून घे देण्यादातारा. उत्तर तुझे ऐकून आम्ही ऐकूया, जिंदगीचे तांदूळ आम्ही जगूया. विहिरीचा तुझे काम शिक्षा नीतीचा माता तुझी बेसा. विहिरीचा तुझे काम शिक्षा नीतीचा माता तुझे बेसा. सर्वेश्वरा आमच्या मुखार रचणारा, दाखवणारा आमच्या मुखार पोसणारा, नीतीदारा आमच्या पोटमूत सुटणारा, बलिदान म्हणून घे देण्यादातारा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्याचे एकवळ तुमचे सोबे आसो. जेजू ख्रिस्त दय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, ह्या सकाळीच्या वेळार बाळका जेजूक मान करूंक आमचे विनवणी भेटोवंक आमी हांगा आयल्या. पूण तसो जेजू आमकां आपयता ताका खाल जावन चलच्याक मनशा सैमान जायते पटी आमी आमच्या थंय एक आशा आसा. हांवें सांगलें जायचे, हांवें सांगलेंच करी जें म्हणलें. आमी जेन्ना ह्या चिंतपान जियेत आसतना देवाक खाल जावंक जायना. कित्याक म्हळ्यार देवाचे वाटो देवाच्यो चिंतना दुसऱ्यो, मनशाचे वाटो मनशाच्यो चिंतना दुसऱ्यो. आमी केन्ना मनशाचे सैमान चिंताव, देवाचे सैम आपणावंक आमकां जायना. आमचे दोळे धांपया, आतां आमी जोडया. आमी कशें आसा, कशें जियेता आमकां कळीत आसा. सम्यातान पयस केल्ल्या खातीर सूख मागया, ताचे बक्षाने मागया. सांगाता आमी मागया. हांव परकी सर पवित्र देवा आनी तुमकां वो भयणीनो मुसोगणी हांव सरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसरून वायटा धरून आनी बरें सांडून हांवें जायती पथकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसून बगीर सदां संवकार मरी सगळ्या आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सर पदवीदा देव आमची काकलूत करू आनी आमची पदकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Sumya kakut kakut, Sumya kakut kakut, Krista kakut kakut, Krista kakut, Sumya kakut kakut, Sumya kakut kakut. प्रार्थया. भोव काकुळदारा देवा, पास्कोसो गुट संभ्रमून आमकां मेळटा ते नवें जिवीत सांबाळूंक आनी वाडोवंक तुज्या आज्ञाच्या मार्गार आमकां थीर करून दवर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव. तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना.
धर्मदुतां कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. तो वळू श्रेश्ठ याजक आनी ताच्या संगात्यांनी धर्मदुतांक भितर हाडलें आनी सनेद्रीन सभे उजीर उबें केलें. उपरांत श्रेश्ठ याजकान तांचो असो विचार केलो, त्या मनशाच्या नांवान तुमी शिके नये म्हणून आमी तुमकां कडक ताकीद दिल्ली. पूण तुमी तुमची शिकवण अख्ख्या जेरुजलेमान पायस केल्या आनी त्या मनशाच्या रक्ताक आमकां जबाबदार करूंक तुमी सोदतात. तोवळ पेद्रून आनी धर्मदुतांनी जबाब दिली, आमी देवाक काळजायजे मनशांक न्हय. तुमी कुर्सार कळावन जिवशी मारलेल्या जेजूक आमच्या पुर्वजांच्या देवान जिवंत उठयला. ताचे वरवीं इस्रायल परजेन जिणी बदलूंक आनी तांच्या पातकांचें बोगसणी जोडूंक देवान आपले पदवेन ताका मुखेल आनी सोडवणदार म्हूण उंच उबारला. ह्या सोर घडलेल्या संगतीक आमी आनी पवित्र आत्मो साक्ष. आपणा काळजांतल्या सुमेस्तांक देवान असो पवित्र आत्मो दिला. हें आयकून सनेद्रीन सभेचे सांदे रागान इतले उसांबळ जाले, धर्मदुतांक जिवशी मारूंक तांणी आलोचन केली. देवाचें उतार हें. कष्टांतल्यान मोडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस पोरान ताका साप दिली. कष्टांतल्यान मोडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस पोरान ताका साप दिली. सर्वेस पोराक हांव सदांच दिन वाचतलो, ताची वाकून स्तुती कळनासतना म्हज्या बोटाचेर आसतली. साकून पळया सर्वेस पोर कितलो सुवादी गोड, ताच्या कोपांत आसरो सोदता तो मनीस कोरोस बागी. कष्टांतल्यान मोडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस पोरान ताका साप दिली. सर्वेस पोर कोट्या मनशाक पाट करता, संवसारान तांचो उगडास नाश करता. नितीवंताचे बोबेक सर्वेस पोर कांडिता आनी तांकां सर्वय कश्टान बारांतली निवारता. कष्टांतल्यान मोडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस पोरान ताका साप दिली. कष्टांतल्यान मोडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस पोरान ताका साप दिली. Alleluia, 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 Alleluia. सुमी म्हणालो तोमसा, तुवें म्हाका पळयलें देखून तूं सत मानताय. पळयनासतना सत मानतली कितली बागी. Alleluia, 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 Alleluia.
सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. जुवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. स्नानीक जुवान आपल्या आशिसा लागीं म्हळें, जो कोण उंच तावन येता तो सकटा प्रास व्हरतो. जो कोण भुमी तावन उपजता तो भुमीचो आनी भुमी विशांस ताचे उलोवणे. जो कोण सर्गी तावन येता तो सकटा प्रास व्हरतो. आपणे पळयल्यांची आनी आयकल्यांची तो स्वता साक्ष दिता, तरी पूण ताची साक्ष कोणूच स्विकार करिना. जो कोण ताची साक्ष स्विकार करता तो देव सदैव म्हणून रुजू करता. जाका देवान धाडला तो देवाची उतरां उलयता, कारण देव ताका पवित्र आत्मो दितना माप मेजाप नासतना दिता. बापाक पुताचो मोग देखून ताणें सर्व वस्तू पुताच्या अधिकाराखाल केल्यात. जो कोण पुताक सत मानता ताका सस्नीक जिवीत मेळटा. जो कोण पुताक खाल जायना तो सस्नीक जिवीत देखचो ना, पूण आपणाचेर देवाचो क्रोध हाडटा. देवाचे उतर हे. वखली तुका क्रिस्ता. जेजू ख्रिस्त सदांय म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो, 4-5 वर्सां पयले तुमी पळयला जावंक पुरो ISI टेररिस्टांनी आरेमेय क्रिस्तांवांक धाड घाल्ल्या वेळार, म्हळ्यार आरामायक क्रिस्तांव इज अ एन्शंट क्रिश्चियानिटी, म्हळ्यार सुरवेली क्रिस्तांव ती जावन आसा. आरामायक उलोवची भास उलोवची जावन आसा आरामायक क्रिस्तांव. सो त्या जाग्यार तांणी धाड घालून थंय आसली पोरण्यो इगोज्यो पुरो फुटोवन थोड्या जाणांक 24 जाणां भोवशे दिसता तांणी दर्या देगेर हाडून तांकां विचारल्या वेळार तूं क्रिस्ताक सोडताय गी म्हणल्या वेळार ना आमी सोडना म्हणल्या खातीर तांचे शीस कापुल्ले, कोमटी कातरन तांकां थंय दर्या कडेन उडयले. तुमी पळयला जावंक बरें पिंतूर ऑरेंज कलर उसर घालून तांकां तांचे गोमटींत कातरले. सो आयची वाचपां आयकत आसतना म्हज्या मोतीक आयिल्लें पयलें पिंतूर तें. आनी आयच्या वाचपांत वापरपाची उतरां आसात. देवाक आमी खाल जाता मनशाक न्ही. देवाक आमी खाल जाता मनशाक न्ही. जो कोण म्हाका खाल जाता तो सस्नीक जिवीत जोडटा. जो कोण म्हाका खाल जाता तो सस्नीक जिवीत जोडटा. देवाक खाल जाता मनशाक न्ही. म्हज्या मोगाळ दिसता न्हू, अशेंच एका कुटुंबांत एकलो तरणाटो पुरा लाचार जावन आनी कांयच नाका जिवितांत म्हूण चिंतून निर्धार घेवन देवाक दुसत आसतना त्या घरांत आसलो ताची आवय त्या पुताक म्हणटा, बाबा देवान येदून मुसोर म्हाका सोडून घालूं ना आनी मुखार सोन घालचो ना, तुकाय सोन घालचो ना. इग्नेशियस ऑफ एंटिओक ताका जुयेश मारूंक या त्या वागाच्या अंतू भुयारांत उडोवंक फुडें वता आसतना तो राय आनी ताचे सेवक विचारतात, तूं क्रिस्ताक सांडताय गी तुका हांव सोडटा आनी तुका पदवी दिता. आनी ते म्हणटात 60-70 वर्सां त्या क्रिस्तान म्हाका कांय करूं ना गे आनी थोड्याच तेंपाक तो म्हाका कितें करताय काय ना. म्हणजे मोगाळ दिसता बाबानो, हे उतर भोव अपुर्बायेचें उतर. देवाक हांव खाल जाता मनशाक न्ही. जो कोण देवाचेर म्हाका खाल जावन जियेता सस्नीक जिवीत जोडटा. हें समजचें तर आयचे पयलें वचप धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतले थोडे तो सन्निवेश कसो आसलो, थंय आसली परिस्थिती कसली आमी समजूंक शिकाचें. पळया थंय 3 पावर आसात. एक जेरुसलेमाचे ते कोण शास्त्री फरिजेव आसात, ते धर्मीक पावर, द रिलिजियस पावर इज देर. दुसरे थंय आसलो इरड द एंटिपस, हेरोद थंय आसा. त्या जाग्यार हेरोद आपणाची राजवट काय चलयता. तुमकां गोत आसा हेरोदाची चिंता जावन आसा, तोच सोडवंदार म्हूण चिंतून आसलो. आनी तिसरी एक पावर थंय आसा, रोमागाराचो पावर, म्हणजे सीझर इज रुलींग ओवर इज्रायल. सीझर रोमागाच्या इज्रायलाच्या वयर
ताचे राजवडकी चलयता आनी तो मानून घेतलो की तोच एक हायेस्ट मुखेली आनी तोच जावन आसा एक सडवंदार म्हणून. हे 3 पावार थंय आसात. आतां तुमी पळयलें जेजून खुर्सार मेल्ल्या उपरांत संपतले म्हणल्या उपरांत शिसांचे धैर्य गेल्लें आनी जालें आनी कांय ना आमी फाटीं पॅक करून घरा वेचेन्स बरें. आनी असल्या संदर्भार जेजू पुनर्जीवन जाल्ल्या उपरांत तो पवित्र आत्मा तांचे वयर आयल्या उपरांत तांचें जिवीत बदलता. बिसरून आशिल्ले धैर्य नातल्ले हे शिस धैर्यान उक्त्यान कोणाक त्याच सिजराक त्याच हिरोदाक आनी त्याच धर्मीक मुखेल्या मुखार रावन सांगतात आळे तुमी ताका जिवेशी मारला. आतां तुमी पळयचे आनी एक संगती थंय घडटा. खदाळा लोकांचें एटेन्शन तुजे दोन पयस वता आसतना तो राई या तो मुखेली खबळटा. हांगा पळया की तुमी पळयता पेद्रून उलयत आसतना ह्या शिसांनी उलयत आसतना हजार लोक जेजू क्रिस्ताक मानतात आनी स्विकार करतात आनी म्हणटात ओस करो जेजू क्रिस्त. आनी कितें करता पळया तुमी कितें करता. तांणी कितें पयलें पातयलें सोडटात जेजू क्रिस्ता पातयतात आपणा लागीं आसलें सोडटात आनी सांगात हाडटात वांटून घेतात. आनी हें सिजर करनातलो धर्मीक मुखेली करनातले आनी तो हेरोद करनातले कालें करतले. आपणाक कितें आसलें तें आपणाकच दवरताले. हांगा एक नवें जिवीत पळयतात. आनी तिसरें तुमी पळयतात कसलो सन्निवेश आसलो. शिसांक कळीत आसलें की खालें जावं दी आपणो जेजू क्रिस्त तांकां सोडून घालिना. ताकाच ते जेलांत आसले कालच्या वचपांत ते जेलांतून कांय करनासतना दूत तांकां येवन भायर काडटात. आनी असले सन्निवेशार आज पयलें उतरां आसात तांकां सनद्रेन सभे मुखार हाडलें. सनद्रेन सभा म्हळ्यार कोणाची. सनद्रेन सभा म्हळ्यार कालें तुमी म्हाका निमाणे शुक्रारा गेल्ल्यात मिसाक गेल्ल्यात की नात. आं रामाच्या इतारा वचूनात गे तदळा लांब आमी वाचता न्ही गे फाशांव न्ही गे कैफास महायाजक ताच्या मुखार जेजू काडटात. तुमी आयकलां की ना. सनद्री सभा म्हळ्यार तुमकां समजयता. आतां आमचें कशें पार्लिमेंट आसा न्ही गे. पार्लिमेंट कालें करता बघत बसता गे. पार्लिमेंट कालें करता. पार्लिमेंट रूल इरेग्युलर करता वय गी न्ही. आमकां येवचे लॉ खंय जावन येतात पार्लिमेंटांतून येता वय मू. आमचे हांगाचे MP थंय वतात आनी तांणी सही केल्ल्या उपरांत डिस्कशन केल्ल्या उपरांत बिल पास जावन एक्ट जावन आमकां ते लॉ येता वय गी न्ही. सारकें गे न्हिदल्यात गे. आं सो ते जावन आसा हायेस्ट ऑथॉरिटी इंडियांत वय मू. पार्लिमेंट हायेस्ट ऑथॉरिटी ते रुल्स रेग्युलेशन ते करतात. आतां तशेंच इस्रायलांत आसले हायेस्ट ऑथॉरिटी जावन आसा सनेद्रीन सभा. तांणी सांगलें सत तांणी सांगलें सारकें तांणी सांगलें पुराय तांणी सांगलें तर पुराय जाता. आनी त्या सनेद्रीन सभा मुखार ह्या जेजूच्या शिसांक पेद्रू जुवांव वचून आपूण हाडटात आनी तांची जर्ती करतात. भिवून आले शिस कितें म्हणटात ते सनेद्रीन सभा मुखार आमी देवाक काल जाता मनशाक न्ही. आमी देवाक काल जाता मनशाक न्ही. असो अर्थ कितें म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो. हांव तुमकां अब्रामाच्या जिविताचे दाखले दिवन सांगता. पळया अब्राम आमी ताका भावा तसो बापय म्हणटा वय गी न्ही. आं म्हणटा की ना. आं वय आमी म्हणटा तो भावा तसो बापय. आतां अब्राम पळया देव अब्रामाक कालें म्हणटा तुका हांव संत दितली त्या नेकेत्राच्या की रेवेच्या की सडीत ती संत जातली आनी सगळो संवसार तुका बाप अब्राम बापून मानतलो म्हूण सांगलें वय मू. ताका एकलो पूत दिलो वय गी कोण इजाका दिलो. आनी देव कितें म्हणटा आं बली भेटोवंक सांगता. सारकें देव ताका बली भेटोवंक म्हणटा. आनी देव सांगता कितें तुजी संतत नेकेत्राच्या बरी रेवे बरी हांव वाडयतलो. हांगा तुमी समजाचे अब्रामाचे भावार्थ अब्रामाचें काळजांचें पुता वयर वंदन आसलें ताका रसल्या देवाचेर वंदन आसलें. ताका पूत विचारता खालेंच आसा लांकूड आसा
भली खंय आसा. आनी आपले अब्राहम बाबा कितें म्हणटा, देव दिता, देव दिता. आतां तुमकां आनी एक दाखलो दिता. काल जावचें म्हळ्यार ह्या आमी देवा काल जावचें म्हळ्यार कितें. आतां चिंतया, म्हजो बापूय आसा, म्हजो पप्पा आसा न्ही गे, म्हजो पप्पा आसा, हांव पाती येता, हय मू पाती येयल्यार पुरो गी, पाती येयल्यार पुरो गी. तुमचो बाब आसा, तुमी पाती येयल्यार पुरो गी, पुरो गी ना. आमी कदाळ ताका काल जाता, ताणें सांगलें आयकल्या वेळार आमी काल जाता. ताणें सांगलें आयकलें तर ताचें एक्झिस्टन्स नातल्यार तो म्हाका बापय म्हूण कित्याक हांव पाती येता. समजलें की तुमकां. आतां म्हजो बाब आसा, म्हजो बाब हांव तो आसा म्हूण पाती येता कदळा, तो म्हज्या मुखार आसा. आनी ताणें सांगलें केल्ल्या वेळार मात्र हांव ताका काल जाता. कदळ हांव ताका काल जाता गी, ताचें एक्झिस्टन्स, ताची अस्मिताय हांव वळखून घेता. कित्याक ताची अस्मिताय म्हजी अस्मिताय जावन आसा. हेंच शिसांनी केल्लें. क्रिस्ताची अस्मिताय तांची अस्मिताय जावन आसली. क्रिस्ताक काल जावचें म्हळ्यार तांणी बापाक काल जावचें जावन आसलें. ताका हांवें सांगलें ते अरमाय क्रिस्तांवांक जियोशी मारल्या वेळार जावं पुरो आमच्या समाजांत क्रिस्ता खातीर कोण कश्ट जातात, दग जातात, ते धैर्यान कितें सांगतात, तांकां बापाची अस्मिताय, जेजू क्रिस्ताची अस्मिताय कितें म्हूण कळीत आसा. दे नो वॉट दे आर बिलिव्हिंग इट. आमी आसा म्हूण फाती येयल्यार जायना. आतां काल जावचें म्हळ्यार कितें, द फेथ इन एक्शन इज ओबिडियन्स. म्हणजे भावात कार्य रुपार येवचेंच काल जावचें. समजलें की तुमकां. आतां 3 संगती आमी त्या शिसांच्या जिवितांत पळयता. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, तुमी कितलें समजतात की म्हाका गोत्तू ना, पूण हें तुमी समजून घेवचेच. संवसार बदलता, संवसार बदलता. व्हेरी रॅपिडली द वर्ल्ड इज चेंजिंग. पूण देवाक बदलोवंक तुमी वचनाकात. संवसार बदलता, मनीस बदलता, संबंध बदलता, ते म्हणून तुमी देवाक बदलोवंक वचनाका. देव बदलना. देव आसलो, आसतलो आनी मुखार आसा. तस्सो देव तिस्स सोडवण आमकां दिता. ताकाच तुमी पळया गे शिसांक धैर्य कित्याक, तांकां त्या देवाचो अणभव जालो. तांणी सेवलो, तांणी पळयलो जेजू क्रिस्त सेम, आमी पळयलो जेजू क्रिस्त सेम. तातूंत बदलावान तें कांय ना. तस्सो देव. आतां कितें करतात, तांचे थंय आसलें ते धैर्यादीक भावार्थ. धैर्यादीक भावार्थ. आतां आमी सगळीं म्हणटा सत म्हणटा देवा सर्वपदेदार बाबा सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक नाही म्हणटा गे आमी म्हणटा खंय तोंडार. पूण आमी तोंडार म्हणटा, आमी म्हणटा म्हजे जेजूक हांव पाती येता, वय हांव पाती येता. खंयचे की सन्निवेश बदलतना हांव बदललो दिशेन. भावार्थ सेंटिमेंटां न्ही. जर भावार्थ सेंटिमेंटां जालीं तर आमचें काल जावचें बदलता. कित्याक सेंटिमेंटां वयर हांव काल जाता, ताणें सांगलें अशें जाता आनी सांगलें अशें जाता ना. दिस इज नॉट करेक्ट. हें सारकें न्ही. दिस इज नॉट करेक्ट. हें सारकें न्ही. कित्याक म्हळ्यार जर तर तूं क्रिस्ताक पाती येताय गी, आज तुमी हांगा आयल्यात, बाळका जेजूक मान दिता. बाळका जेजूक मान दिवचें म्हळ्यार घालें, त्याच क्रिस्ताक मान दिवचें. तसो क्रिस्त सोमी म्हणून पाती येवचें. हाच्या पयल्या वाचपाक पळय शिस धैर्यादीक म्हणटात त्या प्रधान याजकाक आनी आमी देवाक खाल जाता मनशाक न्ही. तुमीच त्या क्रिस्ताक जिवेशी मारलो आनी बापान ताका मुखेली आनी सोडवण जावन निर्मिला विंचला आनी तो आमची सोडवण करता. हें पयलें तांचें धैर्य. धैर्य येवचें आमकां अशें अणभवान मात्र. आतां म्हजो बाब हांगा आसा म्हूण म्हाका कळचें कसा, हांव ताचे थंय तो आसा म्हूण पाती येता आनी ताणें सांगलें हांव करता आनी तो अणभव म्हाका जाता आनी ताची अस्मिताय म्हाका येता. नातल्यार म्हजो बाब आसा म्हूण हांव केदींच पाती येना. खाली जस्ट अ फिलींग, तो आसा न्ही ती, तो आसतलो. हें तुमी समजून घेवचें. काल जावचें म्हळ्यार हें. आनी दुसरें पळया गे, हांवें दळू सांगलें संवसार बदलता आनी संगत्यो बदलतात, थोड्यांची चिंतमाय बदलतात.
उडाजोरा म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, आमकां आसा एकलोच सोडवंदार, तोच जेजू क्रिस्त. तेच ते सांगतात, तुम्ही खालेंय करा, कितेंय करा, जीव काडटा ती काडा, मारतात गे मारा, आमकां नागडें करता ती नागडें करा, खालेंय करा, आमी भियेना, आमचे लागीं व्हरता ती व्हरा, पूण आमकां आसा एकच सोडवंदार आनी तोच जेजू क्रिस्त आमकां सांबाळटा आनी तोच जेजू क्रिस्त आमकां साल्वा जावन दिता. म्हज्या मोगाळ भाव भयणी, जायते बडी थोड्यांची चिंता बसा, जेजू जावन आसा एक सामाजीक सुदारकर न्ही, इज नॉट अ सोशल रेवोल्युशनर न्ही. थोडे म्हणटा जेजू जावन आसा पयलो कम्युनिस्ट म्हूण, न्ही, जीसस इज नॉट द कम्युनिस्ट. जेजू जावन आसा सोडवंदार आनी तो सोडवंदार आनी तो सोडवंदार आनी तो सोडवंदार जावनच रावतलो. त्या पासून ह्या संवसाराक आयलो. तो सामाजीक सुदार करूंक येवना. तशें सामाजीक सुदार करूंक येता जाल्यार तो पास्क बली भेटयनातलो, भेटयतालो आसलो की ना, भेटयनातलो. समाज सुदार करूंक येवना, पूण आमकां साल्वाचो दिवंक आयलो. हें तुमी तुमच्या मतीन दवरूंक जाय. तर म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, आज तुमी हांगा आयल्यात, भावार्थान घट रावंक शिका. सेंटिमेंटा वयर तुमचो भावार्थ बांदी नाकात. जेन्ना तुमचो भावार्थ तुमी सेंटिमेंटार फिलिंग्सा वयर बांदता तर तो फिलिंग्स बदलतात. आज हांव संतोश हा खुशी जाली, फाल्यां दूख आयलें, परवा म्हाका राग आयलो, तो भावार्थ न्ही. तदाळ तुमी सांगूंक जायना हांव देवा अकाल जाता, मनशाक म्हणूंक जायना. हांव तदाळ म्हणटा हांव मनशाक अकाल जाता, देवा अकाल जायना म्हणटा हांव. आनी तदाळ तुमी म्हणटा कोण म्हाका खाल जाता तो सस्नीक जिवी जोडटा, कोण खाल जायना तो ताचे वयर क्रोध मानून घेता. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, समीस म्हणटा सगलो संवसार तुवें आपणावन तुजो आत्म वगडायल्यार कितें फायदो. भेया तुमी आत्म्याक आनी कुडीक दोगांयकी सर्गेच्या त्या उज्यान घालूंक, ससनाच्या उज्यान घालूंक थांग आसा त्या देवाक भेया. देव आमकां ताचो मोग दिता आसा. देव आमकां ताच्या बॉक्सांनी दिवन आसा. देव आमकां जिविताच्या नवसरणेक आपोवन आसतना ते आमी स्विकार करया. सोम्याच्या त्या मिसावांत आमी वांटेले घेवया. खंय पुरो आमकां थांक आसा, खंय पुरो आमकां धैर्य येता, त्या धैर्यांत रावून क्रिस्त सोमी म्हळ्यार परगट करूंक आमी फुडें सरया. थंय आसा आमचें क्रिस्तांवपण, थंय आसा आमचें व्हडपण, थंय आसा सांगचें हांव देवाक काल जाता, मनशाक न्हय. आमेन. Pahunya gainaci Bukti sembukti tauni Kanik mugaci Kanik kasengi betai tau cini amci Swika turun pawan ke bedoni amci Swika kur pawan ke kanik amci Muka suruk kasau Duka bedunci Sergica demiani Bercini amci Kurpati ciemca Cini mogaci Swikar kerpawam ke Kaniki amci Moga suruh katsau Duka bedunci Sergica demiani Bercini amci Kurpati ciemca Cini mogaci म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मंत असलें जावं म्हणून मागात. भोववर्त्या देवा आमच्या मोगाळ बापा, धुवा बरी आमच्या मागण्यासो आनी देण्यासो परमळ तुज्या मुखार सोडून दी. आत्म्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापल्या बलिदानांत फावो ते बरी वांटो घेवंक कणवळ्यान आमकां कृपा दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो, आमची काळजां उबारुया.
सर्वेस्वर आमच्या देवाक दिन वाचूया. वैश्यामी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाकोवंक फावो हो कायदो नितेचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अधिक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाखाणी वर्त्या दाबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमच्या पासकांची बली, सासणाच्या जिविताक जल्मलेली, उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केलीं आनी भवार्थ्यां उगडलीं दारां सर्गींची. आम्हा फातक्यांक ताच्या मरणांतली सोडोवंक फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणान सगल्यांक नवें जिवीत उब जाता. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासा सगलो संवसार आनी सर्गीचो सर दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 सर्वेस्पर्तो सर्ग आणि संसार भरला तुझ्या वैभवात. उंचगी तुका जय जय. सर्वेस्पराची नावे तुका जय जय. उंचगी तुका जय जय. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इदेनी पवित्र कर्म आमी मागता, जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मोरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्ती कराराचें रगत, पदकाचे बोगसाने मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत हें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थसो घुट परगटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारता, तुझे पुन्हा जीवन आम्ही परगटा. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही घात्रेता. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडोवणेची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आमा समेस्ता. पवित्र आत्म्यावरूय एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचे विस्तारले त्याच्या पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकीय वर्गा बरोबर तिका प्रिती मगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो दवरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां ज्येश्ठ गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें फचोडीत मुखार पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आमकां मेळे देवाचे माये संगती, भगवान तुजो तिचो पती, भगवान दोन उतां आनी सर कडेन तुका मारवल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक फोनान सर्पद्वेधार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या सुडोंदराची याजण्या मनां धरून ताणें शिकयल्या मागणी आमी भक्तीपणी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे राम तुझे राज संकळे तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संसारात जावं. आमचो दिसपडतो राजा जनकादी आनी आमी आमचे सुगेल्या भुक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेचे भाग आनी आमच्या सोडूनदार जेजू क्रिस्ताचे ने भरोशा नत्रेक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावाताचे दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांच काल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिल्ये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिल्ये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिल्ये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळ्ळी. आमी सोमेस्त सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका भोवना. तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. तुझे सोम्या जीविता आत्म्या मोजाती पोषण जाता. सेवता तो सुखा तुझी येता तो मुझी थंय सदा एकवटा. ये जेजू ये तू म्हज्या काळजांत Prita am somia sincha tuka Rao Jesu tu vas muja atmya Mokan tu jatnya tu bernaka
सकाळचा उतरिता हांव सोम्यासीच्या तुका रावची तूं वास म्हज्या आत्म्यान मोगान तुज्या दुनियातूं भर म्हाका. पळयात सदांकाल संसार सरापर्यान हांव तुमच्या सांगाता आसा. सर्वेच पराजय प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बाबा, जेजूच्या पुन्हा जिवंतपणा वरवीं आमच्या गायेल्या सैमाक तूं वकाल लायताय आनी तें नवें करून आमकां ससनाच्या जिविता तयार करताय. आमी आतां घेतिल्ल्या सोडूनच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्माची घटाय वाडय आनी अशें पास्काच्या गुटाचो फळ आमच्या जिवितांत सडय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद तुमचेर वतो. वचून या क्रिस्ताच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार. दिबी घालया. प्रागाच्या बाळका जेजूचें नोवेन मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावन संतोष म्हणटा. पिडा गुणगन दैवीक वयस म्हणे नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यान शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण आवडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत मनशां तांच्या सहगर्जांनी तो पावता. प्रागाचो जेजू बाळक म्हणटा, कितले सर तूं म्हाका मान करताय तितले सर हांव तुका आशिर्वाद दितां. आतां आमच्या जोडया दोळे आमी धांपया. आमच्या वैयक्तीक इराद्या पासून मागता आसतना कुटुंबाच्या इराद्या पासून आमी मागया. देवाक आज आमी अर्गां दिता. आमकां देवान एक बरें कुटां फावो केल्ल्या खातीर कुटुंबांतल्या हर एकल्या संद्यां पासून आमी मागया. मलगड्यांत धरले ल्हान भुरग्यां पासून खाजारी जोड्यां पासून आमी मागया. ह्या बदलच्या संवसारार सोम्यात अखंड भरवसो दवरून देवान हो सक्रामेंत दिला. हो सांबाळटल्या जियेतल्या म्हणल्यार बरवशान जियोंक देव तांकां आदार दिवन दी. सरी वजनांक वचून आमी मागया. बरें काम, बरो फुडार, बरें सांगातपण ती आशेवन आसात. आनी जे वजन सोम्यातावन बऱ्या संगतीतावन पयस गेल्यांत तांचे पासून आमी मागया. आमी मागया आमचे थंय आसलो एकवट सोडून दी. आमचे थंय आसलो मसूर, हगे, राग, द्वेश पयस जावन दी. आमी मागया मस्त जाणांनी आमकां मागोवंक सांगलां तांचे पासून आमी मागया. जायतीं जाणां आमी पाती येता आमी तांचे पासून मागता म्हणून तांचे पासून ती आमी मागया. जायत्यांनी हांगा तेसावां घाल्यांत तेसावां जेजूच्या पांय तळा आमी समर्पिया. आमच्या वैयक्तीक इराद्या पासून ती आमी मागया. आनी प्रत्येक रितीन
थोड्याच तेंपा उपरांत एलिसांव जावंक आसा. बऱ्या रितीन जावं आमी सगळ्यांनी वचून आमचे हक्क चलोवन बरो फुडारी विंचून काडूंक आमी प्रयत्न करया. सांगात आमी मागया. हे भाग्यवान जेजू बाळका, तुजो हात बेसावन दिवकलो आसता. तुका बादें उलोवप दिल्या सकदान दयेनाय आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. नमान मरे कृपेन बरले तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या खुशीचो जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी आमचे मदीं जियेलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी आमचे मदीं जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. स्वात तुजो दास. जेजू बाळका आमचे बेसंगाल आनी एक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचे बेसंगाल आनी एक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचे बेसंगाल आनी एक आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे. हे जपाच्या जेजू बाळका आमच्या बेसा काळजाचे एकागो तुजी दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता. तुजे इतले बिलमतीन बरयले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकासून दी आनी इतल्या उतरेकान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काळ आमचे वयले कस आनी राजपोवन तुजे कुमोग आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्या सदांच सर्वता. आमेन. आमची सर अर्गा मागणी जेजू बाळकाच्या पांयां तळा आमी समर्पिया. सुम्या अर्गां दिवन आमी मागया. हे भोव उदार बळो जेजू तुज्या मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दय केले देडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकुळती आमी वर्ण दिल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पाती तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजाबाच्या इमाची मरिफा तुजी भक्त सगळ्यांनी विसरून दी. सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणाक मान दिवन दी आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दी. सरस्वती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. तकली बागोवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवें जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससना. एक तिलसोनी आज हांगा पाद्रा पुण्या आयल्या वरवीं खुमसारां आसची नात. आज खुमसारां आसची नात. तुमकां सोमेस्तांक बरो दीस मागता. जेजू बाळका आमची बिसांगार आयक आमची मागणी. जेजू बाळका आमची बिसांगार आयक आमची मागणी. मागणी तुमी घेतल्यात भासयले सोम्या तुवें घेवन या धाड आमकां तुजे कृपे सोबीत. जेजू बाळका आमची बिसांगार आयक आमची मागणी. जेजू बाळका आमची बिसांगार आयक आमची मागणी. मुखार पुत्रा सोबीत अवकार मोरी आशीर्वाद
आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र रत्नाचे नवे. आमेन.